नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आजचे मुख्य खबर। मध्यान आहार शाळेतच दिवचो, पालकाली मागणी। कारवार कोविड महामारी लागून शाळा बंद आशिल्ले, आता हळूहळू शाळा सुरू जाऊ लागला। तशान शाळेतल्यान मध्यान आहार दिवच्या बदलाक डाळ आणि इतर थोडे जिन्नस विद्यार्थ्यांक घराकडे होरू दिवू लागिले। पालक सकाळी कामा वयचे उरतात, त्यांना तेमी जेवण तयार करून व्हरतना हेमका तेच दवरतात। थोडे जाण शाळेत होरू दितात, पण सध्या गरमी वाडिल्ल्यान विशेष करावळी भागात जास्ती गरमी आशिल्ल्यान सकाळी शिजयिल्ले जेवण गरमेन बाद जाता आणि अशान विद्यार्थ्याच्या आरोग्याचेर वाईट परिणाम जाता अशी पालकाली तक्रार आसा। लॉकडाऊन काळात विद्यार्थी शाळेत येयन जाल्ले तरी सरकारान तेमगेल कोटा मंजुरी केल्लो, ही अंदाजची खबर। जाल्यार आता शाळा सुरू जालात, मध्यान आहार विभागाचे कर्मचारी हजर आसात। तश म्हूण काळजी घेवन शाळेतच मध्यान आहार तयार करून गरम आणि रुचकर आहार विद्यार्थ्यांक दिवचे म्हूण पालकांन विनंती केला। शाळेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेतच आहार तयार करचो विचार सरकाराच्या अनुमतीन विचार विनिमय करून सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे जिल्ह्यात मध्यान आहार सुरू करतले असे जिल्हा पंचायत सीईओ एम प्रियंका हेमी सांगले।